नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या सत्याग्रहा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. खाशेलो दोन गजाली खातीर. पयली म्हळ्यार फुडल्या आठवड्यात अधिवेशन सुरू जाता आणि फुडल्या आठवड्याक राज्यसभेची वेंचणूकय आसा आणि दोन मानेस्त म्हजे बरोबर अशे आहात जांकां म्हाका दिसता एकमाचेर पळोवन प्रत्येक गोंयकार खोशी जातलो आणि तांची मतां आयकून प्रत्येक गोंयकाराक ते खंयचे दिशेन आपल्या आपल्या पक्षाक व्हरतले आणि आपल्या उमेदवारीचेर उलयतले. ते राज्यसभेचे यूपीए आणि एनडीएचे दोनूय उमेदवार पयलेच फावट एकामेका मुखार आमच्या स्टुडिओ भितर आसात. पहिले म्हळ्यार यूपीएचे उमेदवार आणि काँग्रेसीचे नवे प्रदेशाध्यक्ष आणि फाटली 2 टर्म राज्यसभेक गोंयचे प्रतिनिधित्व करपी शांताराम बाब नायक, स्वागत तुमचे. दुसरे आसात म्हजे बरोबर एनडीएचे उमेदवार आणि भाजपाचे फाटली 2 टर्म प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काम पळोवपी विनय बाब तेंडुलकर. सर, वेलकम टू द शो. आय शूड रियली थँक बोथ ऑफ यू, कारण तुम्ही दोघी जाण येवपाक एग्री जाले म्हणून आज ही कार्यावळ जाता आणि आय थिंक आमच्या डेमोक्रेसीचे स्पिरीट जे आसा, आय थिंक दिस इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ हाव अवर डेमोक्रेसी फंक्शन. सो थँक यू टू बोथ ऑफ यू, आमच्याय वतीन आणि गोंयकारांच्याय वतीन, कारण असो एक कार्यावळ गोंयकारां मुखार दवरपाची संद तुमची सामकी एग्रीमेंटाक लागून आज आमचे कडेन आयल्या. आय विल स्टार्ट विथ शांताराम बाब. प्रदेशाध्यक्ष जाले, नवी जबाबदारी घेतली आणि अकस्मात सामके लेट डेव्हलपमेंटा भितर परत तुम्हीच राज्यसभेची उमेदवारी भरपाचो निर्णय जालो. कित्याक जालो निर्णय? आणि एक संख्येची जरी गणित तुमची बाजून सध्या झुकता अशें दिसना तरीकय कित्याक तुमकां मत मारचें? हाव वूड यू पिच फॉर युअर सेल्फ? सी, बाकीचे सगळे पक्ष असतात बीजेपी सोडून, ते सेक्युलर पक्ष आणि सेक्युलर पक्ष म्हणटकीच तांचो कोल आमचे वटेन आसतलो अशी हांव अपेक्षा धरता. कारण बीजेपी सारक्या पक्षा कडेन संबंद दवरप तांकां बरेंच कठीण जाता हें सद्याय दिसता. म्हणटकीर हांव आशावादी आसा आनी जैत म्हाका मेळटलें अशें म्हाका दिसता. लास्ट मिनिट जी डेव्हलपमेंट जाली, तुम्ही विचार केल्लो ह्या गजालीचेर की तुम्ही उमेदवारी भरतले म्हणून? बिलकुल ना. यू डीड नॉट वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट? ना, हांवें सांगिल्लें पयलीं पासून सुरवातीकच की म्हजी इच्छा नाशिल्ली आनी त्या प्रमाणे हांवें इंट्रस्ट घेतलो. इतलेंच न्ही, इच्छा नाशिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जावपाची, पूण पक्षाचें काम करपाची म्हणजे आशिल्ली. हें हांव सामकें ठरयिल्लें. कारण ज्या तरेन संघटना चलताली काम तें म्हाका तितलें पसंद नाशिल्लें. म्हजे कडेन अशी कन्सेप्ट आशिल्ले जातूंत संघटना बांदपाक स्कोप आसा. हांव अध्यक्ष आसूं नासूं, कळ्ळें तुका? आनी तातूंत एक गजाल म्हणजे बूथ लेवल स्ट्रेंथनिंग पळय खऱ्या अर्थान. सगळे अध्यक्षांतना पयली गोश्ट जाल्यार आपण बूथ लेवलाचेर बांदतलो म्हणून, पूण बूथ लेवलाचेर बांदप खऱ्या अर्थान जातलें जायत तर ताका म्हजे कडेन उपाय आसात. सो तुम्ही म्हणटा की पक्षात प्रदेशाध्यक्ष जावपाच्या दृश्टींतल्यान, पक्षाचें काम करपाच्या दृश्टींतल्यान तुमगेलो सध्या विचार आशिल्लो, राज्यसभेचो उमेदवार जावपाच्या दृश्टींतल्यान मातूय नाशिल्लो आनी प्रदेशाध्यक्ष पण पक्षाचें काम करपाचें आशिल्लो. ओके. नाव सेकंड म्हळ्यार यू आर द सरप्रायज पीक. कारण सगळ्यांक दिसतालें की शांताराम बाबान जशें म्हळें की जे आज एलायस म्हणून तुमचे बरोबर आसात तांची तशी विचारसरणी 4-5 म्हयन्या पयलीं सुद्दां तुमचे बरोबर जुळनाशिल्ली. आज जुळोवन घेतला, सरकार स्थापन केला आणि अशी परिस्थितीक एक सर्वमान्य उमेदवार कोण जातलो हें एक बरेंच सस्पेन्स आशिल्लें. अँड यू बिकेम दी सरप्रायज पीक. खूब जाणांक अजाप जालें. हें कशें कळ्ळें? कारण पक्ष आनी हांगसरल्या नेत्याक आमची जबाबदारी दिल्ली पक्षान की उमेदवार राज्यसभेचो ठरोवपाचो. त्या हेतूंतल्यान आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री मनोहरभाई पर्रीकरान गोवा फॉरवर्डा कडेन, मगो पक्षा कडेन आनी बाकीचे अपक्ष आमचे एलायस आसा तेंचे कडेन सगळ्या कडेन उलोवणी केली. उमेदवार कोण आसचो हेजेर हें केलें आनी आमचें सदांच सगळ्यांक विचारूनच ठरता. आनी आमचो पार्टी आदी सबका साथ सबका विकास, सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपी पार्टी आसा. आनी ह्या हितूंतल्यान सगळ्यां कडल्यान म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान नांव सांगलेलें तें सगळ्यांक मान्य जालें आनी तें मागीर आमी हांगसरल्यान नांव दिल्ली पार्लमेंटा बोर्डाक धाडलें आनी थंयच्यान मागीर तें नांव एप्रूव जालें. तुमकां अपेक्षा आशिल्ली राज्यसभेवर, उमेद आशिल्ली राज्यसभेवर वचपाची, काय इट वॉज अ सरप्रायज फॉर यू ऑल्सो? शांताराम बाब म्हणटात फॉर देम इट वॉज अ सरप्रायज. फॉर यू? म्हाका
खरें म्हणजे हांव खंयच प्रयत्न करूं नाशिल्लो राज्यसभेची तिकेट मेळची म्हणून. पक्षान ठरयलें, पक्ष जें सांगता ती ज्या वेळाचेर आमी बसलेले कोर कमिटी त्या वेळाचेर मुख्यमंत्र्यान सुद्दां विचारलें तुजे मनान तुमच्या मनान कितें आसा. प्रत्येकान सांगलें पक्ष सांगता तें आमी आयकुपाक तयार आसा म्हणून. पक्षान सांगलें तो आदेश मानून हांव तयार जालो आनी 11 तारखे मागीर हांवें फॉर्म भरलें. शांताराम बाबाचो एक आर्ग्युमेंट आसा की तुमचे बरोबर जे एलायस आसा ते सगळे जनरली तांची आयडियोलॉजी जी आसा ती चडशी काँग्रेसी वटेच्यान वचपी आसा आनी ताका लागून ह्या राज्यसभा निवडणुकेक कितेंय चमत्कार घडपाक शकता आनी तांच्यांनी बरी अजून कम्फर्ट लेवल तुमचे तयार जालें ना म्हण. कशें आसा गोवा फॉरवर्डाचे प्रमुख आसा तेंच्यांनी सांगलेलें आसा प्रेस घेवन किंवा पत्रकारांक सांगलेलें आसा की आमी NDA बरोबर आसा म्हणून. मगो पक्षाचे नेते आसा तेंच्यांनी सांगलां बाब सुनील ढवळीकरान. अपक्ष आमदार आसा तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. आनीक हे सगळे भारतीय जनता पक्षा बरोबर आसात. येणारे आमकां 17 तारखेक कळटलें कोण कोणा बरोबर आसा. तेजे पयलीं राष्ट्रपतीची निवडणूक आसा आनीक ती जातली आनी तेजे नंतर 21 तारखेक राज्यसभेची निवडणूक आसतली. आनी म्हाका दिसता की सगळे आमचे एलायस आसा ते आमचे बरोबर आसतले. चमत्कार बी कांय जावपा ना. आनी चमत्कार सांगूंक शकना ऐन टायमार कितें जाता तें. चमत्कार 21 आमी आसात ते 22, 23, 24 सुद्दां जावंक शकता. तुम्ही तांची वटेच्यान चमत्कार जातलो म्हणटा ते तुमचे वटेच्यान चमत्कार जातलो म्हणटा. शांताराम बाब एक इंटरेस्टिंग गजाल ते म्हणटा की आमचे एलायस हॅव कम व्हेरी ओपनली. ताणें सांगलां की आमी NDA बरोबर आसात, NDAच्या उमेदवाराक आमचो तेंको आसा. अशी परिस्थितीक तुमी एक आशा दवरप की असले कितें तरी घडटलें म्हणून तर हे कितली तुमकां प्रॅक्टिकल दिसता. चमत्काराचे गेमीक ते सध्या ते सक्सेसफूल जाल्यात की मिडनाईट पळय जे जाले घडामोडी तो एक चमत्कारच न्ही. हय सो तसो परत चमत्कार जावपाक शकता म्हणटा. उलटो चमत्कार जावंक शकता. तर तुमकांय अजून मिडनाईट चमत्कारांचेर विश्वास आसा तुमचो. एक गजाल सांगा, तुम्ही 2 टर्म राज्यसभेचे खासदार म्हणून काम केलें. अशी जेन्ना निवडणूक येता जनरली हें कितें आमगेले जाहीर सभा भितर कॅम्पेन बी जायना, आमदारां मार्फतच वचून कॅम्पेन जाता. कित्याक दिसता तुमकां की काँग्रेसचो उमेदवार आज तुमी आसात शुड बी द मोस्ट सुटेबल कॅन्डिडेट टू गो टू राज्यसभा? वाय? आता विनय बाबा कडेन विनय बाबाचो हाजो ना न्ही पार्लमेंटाचो अनुभव ना म्हणटकीच हांव उलयतना हांवें ताजेर प्लस पॉयंट घेवपाक जायना. म्हाका वायट दिसतलें कित्याक तो तितलें जावना न्ही अजून पर्यंत MP जावना. पूण म्हजे कांय गोश्टी सांगच्योच पडटल्योत म्हाका. सुरवात पासून घटक राज्य तांचे प्लॅन्स तांकां विचारतलो. तांची कारकीर्द ही नॉन राजस न्ही बाकीचे मळार तांणी काम केलां. पूण संसदेत म्हणजे काम कितें आसा ते 2-4 उतरां सांगपाक तुमी सगळेच अर्दवराचो कार्यक्रम दवरलो आसा. घटक राज्या खातीर जे हांवें काम केलां तें हांव अभिमानान सांगता. तें सगळ्यांत म्हत्वाचें काम आयुश्यांतलें म्हजें हय घटक राज्य. तेन्ना आमी आमच्या लिडरान सांगलें गोंयच्या की आमी राजीव गांधी म्हळ्यार या आनी राजीव गांधी एक डेलिगेशन घेवन गेले. सगळे एडवार्ड फलेरो राणी हेमडे सगळे गेले आनी थंय राजीव गांधीक सांगलें एडवार्ड फलेरान जर तर तुमी ह्या घटक राज्याक ग्रीन सिग्नल दिता जायत दुसरे दिसाक शांताराम नायक जुरावरा हो प्रश्न काडूंक इच्छिता. त्या प्रमाणे म्हाका राजीव गांधीन सांगलें तूं म्हाका क्वेश्चनार येवन मेळ म्हणून. क्वेश्चनार हांव गेलो. तो मातसो राव बुटा सिंग होम मिनिस्टर पळय तो येवं दी. बरोच वेळ येवं ना. 10 मिनटां 12:00 10 मिनटां आशिल्ली तरी येवं ना. 12:05 आसतना राजीव गांधीन शिला दिक्षिताक म्हजे म्हऱ्यान धाडली. ती पार्लमेंटरी अफेर्स मिनिस्टर आशिल्ली की टेल मिस्टर नायक टू रेज द इश्यू. आनी हांव थंय गेलो म्हणजे मुखार वचपाचें आसता तें जुरावराक हांव थोडक्यात सांगता की हांवें प्रश्न काडलो आनी राजीव गांधीक 0 ओवरा उबे रावले तेन्ना नॉर्मली प्रायम मिनिस्टर थंय उबे रावन मंत्री पसून उबे रावनात. बरोबर. आनी रिस्पॉन्डेड टू माय रिक्वेस्ट आनी ग्रँटेड स्टेटहूड देर एंड देर. दॅट इज द नंबर 1 थिंग अचिव्हमेंट तुम्ही म्हणटा सामकी. दुसरी गोष्टी अनेक घडल्यात. आतां हालींचे सांगता हे सिटीजनशीप पळय आसा बिल इंट्रोड्यूस केल्लें. गोंयच्या कांय लोकांनी पोर्तुगालाक रजिस्ट्रेशन केलें आपल्या जल्माचें
कोणाक खबर ना की हें जन्माचें करप म्हणजे कदाचित तुजें नागरिकत्व म्हणून. पूण त्या वेळार जशें जालें एक आमदाराची नागरिकत्व गेलें ते वेळार हांवें पार्लमेंटाक अमेंडमेंट बील मूव केलो आनी सादें बील आशिल्लें तातूंत तें जर बील एडॉप्ट केल्लें हे पळय सद्या प्रोसेस चालू आसा ताजी कांय गरज लागची नासली. दुसरें न्हंयची पळय गोंयची 6 न्हंयो राष्ट्रीयकरण केलें हाजे परिणाम कितले जातले कॅबिनेटीन व्हडलें डिस्कशन जावना. पूण ह्यो 6 हांव एक उदाहरण दिता. ही न्हंय धर 6 न्हंयो केल्या दोनूय सायडीची कांय जमीन पळय आसा ती तर सेंट्रल गव्हर्मेंटाची कशा वतली. तूं हातूंत ह्या न्हंयचे कितेंय विकास करतलो तुका मेळचो ना. हांव म्हणटा जर गोंयच्यो न्हंयो विकास जर करपाचो जायत केंद्र सरकारान राज्य सरकाराक पयशे दिवपाचो खंयचोय गव्हर्मेंट आसूं राज्यात. तुम्ही राज्यसभेक जेन्ना आज वचपाचें पळयतात तेन्ना तुमचो एटिट्यूड कितें आसतलो ह्या इशू कडेन? खरें म्हणजे म्हाका तसो पार्लमेंटाचो अनुभव ना आनीक अशें सगळे आमचे बाब शांताराम बाब आसूं आमी आयकलां की ताका 0 आवर्सचो हिरो म्हणटात. पेपरांनी खूब वाचलां आनी ते रेस करतात मुद्दे खूब गोंयचे बद्दल. किंवा श्रीपाद भाऊ आसा केंद्रान आमचे नरेंद्र सावयकर जरी ज्युनियर आसलो तरी खासदार आसा आनी 4 वर्सां काडल्या तेंचे कडेन काही गोष्टी हांव शिकतलो आनीक जे म्हजे कडेन शक्य आसा ते रेस करपाचो प्रयत्न. टॉप 3 प्रायोरिटीज कितें आसतले रेस करपाच्या दृश्टींतल्यान? कारण 1-2 मुद्दे जे काडले आनी एक सिटीजनशिपाचो मुद्दो काडलो राष्ट्रीयकरणाचो काडलो न्हय तुमचे 3 प्राधान्यक्रम खंयचे आसतले? तेंच्यांनी म्हटलें हांव तेजेर विचार करतलो अभ्यास करतलो आनी ज्यो गोश्टी कितें काडपा जाय गोंयच्या भल्या खातीर त्यो निश्चितपणे राज्यसभेन रेस करतलो आनी सरकाराचें लक्ष तेजे कडेन वेधपाचो प्रयत्न करतलो. 2 ज्या केंद्रा कडेन संबंदीत मुद्दे आसात तो पयलो मुद्दो जो सिटीजनशिपाचो. शांताराम बाबाचो मुद्दो आशिल्लो की सादें बील मांडून ज्या गजालीचें काम जाता ती गजाल आज आमी खूब किचकटीन केला. राज्यांकय तुमचें सरकार आसा केंद्रांतय तुमचें सरकार आसा. तुम्ही ह्या गजाली कडेन खंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान पळयतात? नाही पयलीं सद्या हांव तेजेर अभ्यास करून पूर्ण हें करून राज्यसभेन मांडपाचो प्रयत्न करतलो आनी जें कितें तें गोंयचे जनतेक न्याय दिवपाचो प्रयत्न करतलो. दुसरो आसा तो न्हंयांचे राष्ट्रीयकरणाचो इशू. तेंच्यांनी म्हटलां ताणें तो इलेक्शनाचो इशू केल्लो काँग्रेसीन की सगळे गोवा फॉरवर्डानय केल्लो की सगळे न्हंय काडून केंद्राच्या हातांत दिल्या म्हण. एक भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आनी उमेदवार म्हणून वॉट इज युअर व्यू ऑन दॅट? खरें म्हणजे हांवें अभ्यास करपा जाय. ज्यो काही गोश्टी निवडून येता करपाच्यो आसता तो अभ्यास कांय करूना. हांव नवीन आहा राजकारणांतलो. शांताराम बाबान 2 टर्म काडल्यात खूब अनुभवी आसा आनी वेळ पडल्यार हांव तेंचे सुद्दां मार्गदर्शन घेतलो हे इशू रेस करपा खातीर. तुमकां कितें अपेक्षा आनी कितें करचें? न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण रद्द करचें? फाल्यां आज केंद्रांत तांचें सरकार आसा राज्यांत तांचें सरकार आसा. सिटीजनशिपाचेर कितें करचें? मातसो जर न्हंयाचेर राष्ट्रीय म्हणटा मातसो सुद्दां ताणें मायंड एप्लाय केलें जायत तांगेले मनशांनी. तांकां दिसून येतलें की हें न्हंयाचें राष्ट्रीयकरण करप म्हणजे त्रासान पडपाचें म्हणून गोंयची जमीन म्हणटकीर तांचें मत आपशींच बदलतलें अशें म्हाका दिसता. दुसरें हांव गजाल 2 गोश्टी सांगूंक शकता की स्पेशल स्टेटस स्पेशल प्रोविजन्स अंडर आर्टिकल 371 ताका आमी स्पेशल स्टेटस म्हणटात. हांवें तो सतत मांडीत रावलो. म्हाका आनंद जाता एक दीस भाजपान तो प्रश्न असेंब्लीन घेतलो ठराव पास केलो. म्हाका खूब बरें दिसलें कारण म्हगेलो एक प्रश्न बरें आसा तो भाजपान घेतलो म्हणून. पूण कांय म्हयन्या भितर मागीर तें युटर्न केलो आनी तांकां दिसता तांगे लिडरान सांगलें की हें नाका म्हणून कितें सांगलें आमकां खबर ना. पूण एक दीस हांवें लक्ष्मण पार्सेकारान त्या वेळार स्टेटमेंट केलो. पर्रेकारान केलोच ना. लक्ष्मण पार्सेकारान सांगलो हें आतां आमकां नाका आतां सोडून दिवया म्हणून. पूण ही वस्त पळय आसा गोंयकारांची बऱ्याची स्पेशल स्टेटसाची कायद्यान स्पेशल स्टेटस जावपाक शकता. कारण मुख्यमंत्र्याचो तेन्ना आर्ग्युमेंट आशिल्लो की हें कायद्यान जावपाक शकना. हें कोणें सांगचें म्हणजे हांव कोणाचेर टिका करपाचें ना. कायद्यांत कशें सांगता म्हाका कोणा म्हजे समोर बसय हांव सांगता. तुमी म्हणटा शक्य आसा? शक्य इजिली आसा. 371 आर्टिकल एमेंड करपाचो कितलेशे राज्यां खातीर केल्लो आसा. आमी मागले आमकांच ना. आनी स्पेशल स्टेटस म्हणजे कितें अल्टिमेटली स्पेशल प्रोविजन अंडर आर्टिकल आमच्यो जमन्यो आमच्यो न्हंयो ह्यो राख म्हूण करपाच्यो. कारण
जर त्यो राखले ना जायत कांय 10 ते 15 वर्सां भितर गोंयांक गोंयकारपण आसचेंच ना. ओके. आनी दुसरें एक ऑफिशियली पार्टीचो स्टँड कितें स्पेशल स्टेटसाचेर? कारण असेंब्ली भितर पार्टीन ठराव पास केलो, मागीर सांगलें की कायद्या भितर हें बसना म्हण. आज ऑफिशियली पार्टीचो स्टँड कितें आसा स्पेशल स्टेटसाचेर? आमी लोकांक उतर दिल्लें, सांगलेलें बी जाहीर सभेक की आमचो स्पेशल स्टेटसा खातीर पाठिंबा आसतलो म्हणून. आनी जें कितें आसा आमी केंद्रा कडेन प्रयत्न करतले. एकदम मान्य जालें ना, पूण ती गोश्ट सोंपली अशी जायना. ताजो प्रयत्नांतल्यान आमकां यश मेळटलें निश्चितपणे म्हाका विश्वास आसा. तुम्ही म्हणटा की तुमी हो जो चॅप्टर क्लोज केल्लो ना, ना, तुम्ही म्हणटा की हाजे खातीर प्रयत्न चालूच उरतले. चालू उरतले. हांव एकलो ना, बाकीचे आमचे खासदार आसा ते प्रयत्न करतात. आनी सरकाराक, केंद्र सरकाराक योग्य आमची बाजू मांडून आमी हो प्रश्न सुटावो करपाचो प्रयत्न करतात. एक सदांच हें जाता की काँग्रेसीचेर टिका जाता. ही टिका अशी की गोंयांत खूब फावटी काँग्रेसीचे आमदार लोकसभेक धाडले, राज्यसभेक धाडले. भाजपाचो आज पयली फावट वता. आनी जेन्ना जेन्ना भाजपाचे आमदार गेल्यात केंद्राक तेन्ना तांकां एक मानाचें स्थान मेळना. आतां हांव हें तुमकां कित्याक विचारपाक शकता, कारण तुमी ज्येश्ठ काँग्रेसमॅनूय बी, तुमी इंटेलॅक्च्युअली तशे आहात की तुमी एक जबाबदारी केंद्रा भितर घेवपाक शकता आशिल्ले. पूण केन्नाच काँग्रेसीन गोंया कडेन ज्या एक आत्मीयतेन भाजप पळयता, एटलिस्ट मंत्रीपद दिवपाचे बाबतींत किंवा एक सवलती दिवपाचे बाबतींत काँग्रेसीन पळयलें ना. ही खंत आसा. आज जेन्ना 12 वर्सां सोंपतात खंत आसाच, पूण हांव जे कितें म्हाका मेळ्ळें आनी जी संदी म्हाका मेळ्ळी ते तुमचे बरें पडटा. तुमचो विनम्रपण जालो. तुमची विनम्रपणाक आनी शांताराम नायक म्हणून विचारना. हांव एक गोंयचो MP म्हणून विचारता. तुमकां प्रामाणीकपणान दिसता की काँग्रेसीन ज्या तरेन गोंयांत जितली नम्रान काँग्रेसीचे राज्यसभा आनी लोकसभा खासदार धाडले, गोंयांक चड दिवपाक जाय आशिल्लें? हायकमांड कांय मजबुरी आसली. जे निमाणे परेन शफल जाल्लें ते वेळार खंयची आंध्राची काय निवडणुकी लागीं पाविल्ल्यो आनी 2-2, 3-3 MP त्याच राज्यांतले आमकां संघ मेळ्ळे. म्हणजे केंद्राक दिसलें की तांकां केलें जायत तर प्रायोरिटी बदलल्यो, इलेक्शनां बदलल्यो. म्हणटकीर तातूंत मनांतल्यान थोडेशें वायट दिसताच, पूण ती मजबुरी पळय हातांची ती समजून घेवपाक जाय. हांव एक 2 मुद्दे सांगपाक सोदतां, कित्याक टायम कमी आसा म्हणटकीर. हांव संसदेचो अधिकार पळय आसा तो सद्याक ना, संसदे कडेनच ना. आमी लोकांक प्रश्न कितें सोडटले, तो संसदेचो अधिकार रिस्टोर जावचो अशें म्हाका दिसता. आनी म्हणजे कितें, आज कितें कोण ठरयता? सगळी गोश्ट सुप्रीम कोर्ट ठरयता. सांगल्यार अतिशयोक्ती दिसतली की मिड डे मिलां भुरग्यांनी कितें खावचें तें पसून सुप्रीम कोर्ट ठरयता. कितें ठरयना अशें ना, हातांत कांय ना. म्हणटकीर मागीर सुप्रीम कोर्टाचो कितें आर्ग्युमेंट आसता की ना, आमी अशें करतात कारण एक्झिक्युटीव काम करना, लेजिस्लेचर काम करना, म्हणून आमकां इंटरफेर जावचें पडटा. हो सुप्रीम कोर्टाचो आर्ग्युमेंट. तो सारको ना. मुगल सारको सांगपाचें. जर तर ह्याच लायनीन जर पंतप्रधानान उलयलें आपूण एक्झिक्युटिव्हाचो हेड, तुमचे कडेन कितलेशे लाखांनी केसीस पेंडींग आसात, तुमच्यान डिस्पोज करपाक जायना, हांव बसतलो आनी हांव थंय जजमेंट पास करतलो म्हणून आसता पंतप्रधान म्हणूंक शकना. म्हणटकीर ह्या दृश्टिकोनांतल्यान शांताराम बापड एक तुमी सिनियर पार्लमेंटरीयन म्हणून विचारता. ज्या तरेन आमचें पार्लमेंट चलता, ज्या तरेन वॉकआउट जातात, ज्या तरेन बोवाळ जाता, हुल्लडबाजी जाता, हें चलप कशें? ताका आनी ताका संबंद ना. हांव पळय प्रश्न चलना न्ही पार्लमेंट चलता. आनी पयलीं 5 वर्सां हांची पयलीं ताणी केलें, मागीर तुमी केलें. हांव दोगां जाणां भितर फरक करना, पूण पार्लमेंट चलना, पार्लमेंटाचें कामकाज जायना ही वस्तुस्थिती न्ही. बंद जावपाक जाय ह्या हांव मताचो, नो डावट. तांचे करता आमचेय करता, पूण खंय तरी ताका आळो पडपाक जाय हें हांव मानता. दुसरो मुद्दो हांव सांगपाचो की हांव सेपरेट कॅडर गोंयांत मेळूंक जाय. आतां सद्या भाजप आसात ते म्हणणे भाजपाचो फायदो मेळटलो तांकां हे प्रकारे, पूण हांव ताजेर मत अवलंबून करना म्हगेलें. गोंयाक सेपरेट मेळपाक जाय. आनी इतले वर्सां पयलीं पर्रीकार बाबान थंय म्हणलें करया म्हणलें, मागीर ना म्हणलें. हांव तेदे वेळार जर स्टेट गव्हर्मेंटाक विचारतात न्ही तेदे वेळार ताणें हांव म्हणिल्लें तर येना जावन पडलें. ओके. एक गजाल आसा की तुमचे केंद्राक वता ते मंत्री वता. मनोहर पर्रीकार लखनौसान सुद्दां राज्यसभा MP म्हणून गेलो आनी मंत्री जालो. सो तुमी प्रदेशाध्यक्ष आसातच, थंय तुमकां कितें दिसता? सुतून सद्याक शिकपाची गजाल जालीच, बट यू आर ऑल सिनियर BJP लिडर. तुमची अध्यक्षते खाला पक्ष हाजे पयलीं सत्तेर आयिल्लो, आतां हें आयला.
कितें दिसता की हे जे मंत्रीपद जातात ही झुकती माप जाका म्हणपाक शकता ते कित्याक आसा? आय एम आस्किंग दीस एज अ गोवन की बीजेपी पावरान आसतना गोंयकार खासदारांक मंत्रीपदां बी दिल्यांत, खूब दिल्यांत. हे झुकती माप कित्याक आसा? वॉट इज द रियल स्टोरी बिहायंड दीस? म्हाका दिसता मोदीजी प्रधानमंत्री जातकर एक गोंयान आपल्याक एक लकी अशें तांकां दिसता. जेन्ना जेन्ना ते गोंयान येतात तेंचे बद्दल बरी गोश्ट घडटा. जुनाक ते आयिल्ले 2011 त्या वेळाचेर हांगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी आशिल्ली. थंय तांकां पूर्ण देशाचे प्रचार प्रमुख म्हणून पार्टीन अपॉयंट केले. एकदां ते गोंयान आयिल्ले आतांचे चीफ मिनिस्टर ते चल्याचे लग्नाक आयिल्ले. त्या वेळाचेर ते एअरपोर्टाचेर देंवतना तांकां बातमी मेळ्ळी की तेंचेर कितें चार्जीस आशिल्ले, तितूंतल्यान ते मुक्त जाले. तेजे पयलीं 2002 राष्ट्रीय कार्यकारिणी आशिल्ली तेन्ना मोदीजी गोंयान आयिल्ले. त्या वेळाचेर ते मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी तांकां खुर्ची सोडपाचो आदेश वता अशें दिसतालें, पूण गोंयान आयले तांकां लक्की दिसलें. म्हणून म्हाका दिसता तेंचें चडांत चड लक्ष गोंयाचेर आसा. जेन्ना ते पयले प्रधानमंत्री जाले, देशा भितरलो पयलो तेंच्यांनी टूर केलो ते गोंयान आयले, कार्यकर्त्यांक मेळ्ळे. जेन्ना नोटबंदी 1000चे आनी 500चे केल्यो त्या वेळाचेर सुद्दां डायरेक्ट विदेशांतल्यान ते गोंयान आयले. हेजे वयल्यान कळटा की भारतीय जनता पक्षाचे सरकाराचें कितलें लक्ष गोंया कडेन आसा तें. शांताराम बाब तेन्ना खासदार आशिल्ले. म्हाका याद जाता, म्हाका दिसता 2012 आसतलें. त्या वेळाचेर तेंचे सेंट्रल मिनिस्टर टुरिजमाचे गोंयान आयले आनी तेंच्यानी एक 700 काय 800 कोटी पॅकेज टुरिजमा खातीर दिल्ली. त्या वेळाचेर बाब शांतारामान थंय विरोध केलो. तेंच्यांनी म्हटलें की गोंया भितर भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आसा आनी हो निधी तांकां दिवचो न्ही, कारण ते डेव्हलप करतले गोंया भितर. जो कोण खासदार वता गोंयच्यान तो गोंयची हीत घेवन केन्नाय म्हणून हांव तें सांगता केन्नाय पूण हांगसर कोट जाल्या पेपरांनी वाचला. तुम्ही म्हणटा कित्याक की जो खासदार वता गोंयचो ताणें फक्त आपल्या पक्षाचो खासदार रावचो न्ही, ताणें गोंयचो खासदार म्हणटा काम इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ वीच गव्हर्नमेंट इज देयर इन द स्टेट. एक शांताराम बाब सदांच मुद्दे येता की गोंयचे मुद्दे जितले प्रभावीपणान थंय मांडपाक जाय तितले मांडप जायना. तुम्ही प्रश्न खूब घाले, तुम्ही इश्यूज रेज करपाचो प्रयत्न जालो. खरेंच गोंय दिल्लीच्या दृश्टिकोनांतल्यान इतलें ल्हान आनी इतलें नगण्य सामकें की आमचो आवाज सुद्दां थंय काडपाक तुम्ही म्हणटा तशें भरपूर स्ट्रॅटजी बॅकडोर डेलिबरेशन्स करून घटक राज्याच्या बाबतींत तुमी जशें सांगलें तशेंच केल्यार गोंयचो आवाज केंद्राक पावपाचो, अदरवायज व्हडल्या राज्यांचोच पावपाचो. रागार जायनाका हातूंत थोडीशी मिडियाचो देश हांव करता. आमी कितें गोंय ल्हान आसा हाजे खातीर आमी जबाबदार कशे? ना तुमकां वायट दिसतलें म्हणून सांगता तुका. ना बिंदास सांगात. बिंदास सांगता हांव इतल्या खातीर की गोंयांत अशी मिडियाची माध्यमां पळय आसात ते कोण कळंगूट कोण बुडल्यारच कळंगूट न्हंयेन जाल्यार तीच बातमी येता. बाकी कितेंय जालें जायत ते ताजी कवरेज जायना. आनी म्हणून जर तर गोंयचे सगळे प्रश्नाची कवरेज मिडियान जर करताले आमचे बरेचशे प्रश्न सुटले अशें म्हाका दिसता. आतां कितल्यो घटना घडल्यात पूण ते कोणाक कांय खबर ना. पूण तुमकां हें दिसना की गोंयांत भितर खासदार लोकसभेचे 2 राज्यसभेचो 1 इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑल्सो त्या येदी व्हडल्या आवाठां भितर आमी सामके ल्हान न्ही, हो फॅक्टर आसा. ल्हान हो फॅक्टर आसाच आनी म्हणून ल्हान फॅक्टर आशिल्ल्यान हांगा आमचे कडेन एक सॅटेलायट टीव्ही ना म्हणटकीच टीव्हीचे रेप्रेझेंटेटिव्ह थंय ना. म्हणजे कितें घडटा पळय तुमकां जाणा अनुभव आसा. बरोबर. आमकां कशे तरेन ते धाडचे पडटा तुमकां सामकें कळ्ळें तुका. म्हणटकीर ही मिडिया कवरेज आजकाल इम्पॉर्टंट. तुम्ही म्हणटा की मिडिया भितर जर तितलें स्ट्रॉंगली गोंयच्या इश्यूंचें प्रोजेक्शन जालें जाल्यार तो आवाज दिल्ली मेरेन पावतलो. हो एक भाग ताचो. ओके. एक भाग जर जालें तर आमकां मदत मेळटली. दुसरी गजाल हांव सांगूंक सोदता अशें की आमी कांय गोश्टी पळय आसात त्यो सरळपणान उलोवंक जाय. म्हाका थोड्या दीस जाले कसलें हांवें एक बील मूव केल्लें. कितें सेक्शन 500 ऑफ इंडियन पेनल कोडाक की पयलीं फावटी अशे तरेचें बील आयलां की जो कोण महात्मा गांधीचो अपमान करता ताका 2 वर्सांची शिक्षा जावची म्हणून.
आतां नांव घालून अशें केन्नाय बील नासता, पूण हांव घातिली सेंटिमेंट्स म्हगेले, कारण महात्मा गांधीचो खून करून मी सगळ्या लोकांनी पचयल्ले आसा. निदान आतां डिफॉर्मेशन तर जावचें न्ही ताजे फाटल्यान असो हेतू आसा. आनी दुसरी गोश्ट पळय आहा, कॉमनल हेट्रेड स्प्रेड करतात अशा शक्तींचे पळय आसा तांचे कितें ते आवर घालपाक जाय. फाटीं एक महिला आयली आनी तिणें सांगलें की कोण पळय बीफ खातात तांकां चौर्याचे व्हरून ताका मारपा फाशी दिवपाक जाय आनी तेजी मांस लटकोवन करपाक जाय. आमच्या सरकारान एक सादो FIR ओके, हांव ह्या इश्यूचेर लास्ट घेता की गोंया भितर सदांच BJPन एक गजाल मेंटेन केल्या की वी आर डिफरंट फ्रॉम दी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. आनी गोंयची BJPन एक प्रोजेक्शन दवरला की आमी खूब लिबरल, आमी खूब एकोमोडेटीव आनी एक सेक्युलर म्हणटा तो गजाल आमच्याय भितर आसा. हें एक तुमी कन्सिस्टंटली मान्य केलां. पण शांताराम बाबाचें म्हणलें की इट इज अ टायम टू वॉक द टॉक. फाल्यां जेन्ना अशी येवन कोणी स्टेटमेंट करतात, इतली भडकाऊ इन्फ्लेमेटरी विधानां करता, तेन्ना सरकारा कडच्यान एक कृती जाल्ली दिसपाक जाय. ती जो मेरेन जायना तो मेरेन लोकांचो ह्या टॉकाचेर विश्वास बसचो ना. तुमकां खबर आसा श्रीराम सेनेचे मुतालीक तांकां बंदी कोणी घातल्या? भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारानूच बंदी गोंया भितर घातलेली आसा. आनी बाकीच्यो गोश्टी तुमी बिफा संदर्भात सांगलें की बिफा खातीर खावपा खातीर लोकांक आमचें बंधन ना. जे कितें आसा गोंयांत तर तो प्रॉब्लेम ना कांयच. किंवा तुमी म्हटलें की चंद्रबाबान म्हटले वेदो की आमी जातीवादी पार्टी आसा. भारतीय जनता पक्ष हो हांवें म्हटलें की सबका साथ सबका विकास घेवनूच फुडें वतलो. आनी भारतीय जनता पार्टी सदांच सेक्युलर आसा, आसतली आनी उरतली बी, हितूर मात्तूय दुबाव ना. जी विधानां अशी जर कोणी येवन केली, तुमकां दिसना सरकारान एक ठोस पावलां उबारून कितें तरी ताजेर करपाक जाय एक्शन? सरकार तेजे योग्य तो निर्णय घेतले, हितूर म्हाका विश्वास आसा. सादो FIR घातलो ना. आनी कितें सांग, FIR घातल्या पूण लोकांचें समाधान जातलें आशिल्लें न्ही. मागीर कितें जावंक फुडें तें तुम्ही म्हणटा की एक्शन जावपाक जाय. एक्शन म्हणजे नुसतें FIR सुद्दां घालचो आशिल्लो पुलीस स्टेशनाचेर. सांकेतीक सुद्दां एक्शन जावं आशिल्ली हें तुमी म्हणटात. म्हाका लास्ट एक सांगात, वॉट इज युअर मेसेज टू द गोवन्स वेन यू आर गोईंग फॉर द इलेक्शन एंड यू आर कमिंग बॅक आफ्टर अ डिकेड टू गोवन पॉलिटिक्स एज प्रदेशाध्यक्ष? गोंयच्या इतिहासांतली प्रदेशाध्यक्ष विरुद्ध प्रदेशाध्यक्ष अशी ही पयलीच निवडणूक. फायनल वॉट इज युअर मेसेज टू द मेसेज की सेक्युलर शक्ती पळय गोंयचे आसात तांकां अदीक बळ दिवचें आनी गोंयकारांनी आपले गोंयकारपण दाखोवचें. जर तर सेक्युलर शक्तीक जर बळ दिलें ना जायत कॉम्युनल फोर्सींक आनी जीवदान मेळटलें. ओके, फायनल तुमचो मेसेज कितें गोंयकारांक? एकूच ही गोंयान भितर आमी सगळे समाजाचे लोक, सगळे धर्माचे लोक शांततायेन वावुरतात आनी तशेंच हें गोंयकारपण हें आमचें उरचें. आनी तुमचो सगळ्याच गोंयच्या जनतेचो भारतीय जनता पक्षाक आशिर्वाद आसचो, इतलेंच मागता हांव. इतल्याचेर थांबता. म्हाका एक गजाल आय वॉन्ट टू कॉंग्रॅच्युलेट बोथ ऑफ यू अगेन, बिकॉज यू बोथ एग्रीड टू कम हियर अँड प्रेझेंट युअर सायड. कारण इतली बरे तरेन आनी म्हाका दिसता खरेंच दोन सभ्य उमेदवार आमचे कडेन आसात आनी खंयच क्रॉसटॉक करनासतना आपले मुद्दे सभ्यपणान मांडले आनी बोथ ऑफ देम स्टूड डियर ग्राउंड at the same time maintained utmost decency. So it's really nice to be in company of both of you. आयले इतली बरे तरेन विचार मांडले. थँक्स अ लॉट. धन्यवाद. थँक्स अ लॉट. आमकां संधी दिली. थँक्स अ लॉट. पवित्रावाद प्रुडंट. नमस्कार.